आजचे अपडेटीत खुबशो पॉलिटिकल अपडेट्स आहा, मेनली बिकॉज दिल्लीचो CM अरविंद केजरीवाल गोंयांत आसलो. काल तेज्यो गोंयांत मिटिंगूय जाल्यो खुबशे ग्रुपा बरोबर, थोडे बिजनेसमॅन, मागीर MGPचे लिडर ढवळीकर बंधू यांच्या बरोबर मिटिंग्स जाल्यो. तेजे उपरांत आयज सकाळीं तेंची प्रेस कॉन्फरन्स जाली. प्रेस कॉन्फरन्सचो मेन इश्यू तेंचो आयज इलेक्ट्रिसिटी आसलो आनी इलेक्ट्रिसिटीच्या हितून तेंच्यांनी 4 प्रॉमिसीस केल्या गोंयकारांक की तेंचे जर सरकार फुडें गोंयांत येयलें जाल्यार ते प्रॉमिसीस ते फुलफील करतले म्हणून. आनी ते प्रॉमिसान ते पयले 300 युनिट लोकांक फ्री दिवपाक सोदता, म्हणजे डॉमेस्टीक युजाचे. तेजे उपरांत अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय गोंयांत ते करतले म्हणटा, फूल इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार घालून. तिसरे फाटलीं कोणाची बिलां जर पेंडींग आहा ती वेव ऑफ करून झिरो वयल्यान स्टार्ट करतले. आनी तिसरे फार्मरांक जे गोंयांत कमीत कमी सद्या बिलां ते एकदम झिरो, म्हणजे फार्मरांक इलेक्ट्रिसिटीचे बिलूच येवपाना. अशी 4 प्रॉमिसीस तेंच्यांनी सकाळीं गोंयांत दिली. तेजे उपरांत पॉलिटिकल बाकीचे जे गोंयांतले पार्टीज आसा तेंची रिएक्शनां घेतली. काँग्रेसीन तेंचेर रिएक्ट जाता आसतना म्हटलें की काँग्रेसीन जे फाटल्या 4 वर्सां पयलीं जे एश्युरन्सीस दिल्ले तेच एश्युरन्सीस आतां आप दिवपाक लागला. आनी जी पार्टी आपले डिपॉझीट सांबाळूंक शकना, डिपॉझीट इलेक्शनान जंप जाता, तेंच्यांनी ती प्रॉमिसां करची न्हू म्हणून. तशेंच आमी रुलींग पार्टी BJPकूय हेजेर प्रश्न केलो की तेन्ना तानावडे पार्टी प्रेसिडेंट तानावडे म्हणपाक लागले की जे सरकारान ना वा तेंचे कोण हांगसर लिडर ना, आमदार ना, तांकां प्रॉमिसां करपाक खूब सोंपी आसता. ते जाय जाल्यार आतां म्हणपाक लागले तुमी चंद्र आनी सूर्य प्रॉमीस करपाक शकता आनी तांकां खबर आहा ते सत्तेर येवचे ना आनी तांकां तेंचे प्रॉमीस केन्ना फुलफील करचे पडटा. तेन्ना फुलफील करपाची जबाबदारी येवची ना तेन्ना प्रॉमिसां करपाक कितें अशें BJPचो रिएक्शन आसलो. आयज पणजेन चडश्यो पॉलिटिकल गजाली घडल्यो. आनीक एक अपडेट घेवन येयला. आतां बुलेटीन येयला आयचे हेजे कोविडाचे बुलेटीन. तितून परत एक बरी गजाल, 0 डेथ. जशें सोमाराक 0 डेथ आसल्यो, काल परत 4 डेथ आसले आनी आतां परत आयच्या दिसाक 0 डेथ जाल्या. पूण पॉझिटीव केसींचो आंकडो तो मात तसोच, म्हणजे फाटल्या 15 दिसांक कसो जाता. म्हणजे आतां जर नवे टेस्टीचे रिपोर्ट येयले पयलो 5651 नवे टेस्टीचे रिपोर्ट येयल्या, तितून 227 नवे पॉझिटीव केसीस सापडले. तेजी पर्संटेज काडली जाल्यार पॉझिटिव्हिटी रेट सुमार 4% जाता. म्हणजे डेथ कमी जाल्यो, एक दीस डेथ 0 येवपाक लागल्या, बट पॉझिटिव्हिटीचो रेट आहा, ज्यो पॉझिटीव केसीस आहा त्यो 150, 200, मदीं 250, 300 पर्यंत वता, ह्या रेंजीन आहा. आनी त्यो आतां फाटले कितलेशेच दीस जाल्यार आमी पळयता की तश्योच तेंची रेंज दाखयता. 100 सकयल पॉझिटीव केसीस येयल्ल्यो ना, तेंचो नंबर 100 सकयल येयल्लो ना, तो 150 ते 300 हेच्या मदीं कॉन्स्टंट दाखयता.